उसगांव वाठारांतल्या कोसमेन आणि उसगांवांतल्या बागायती उत्पादकांनी सुपाऱ्यो सोलपाचो भार कमी करपा खातीर मशिनां वापरपाक लागल्यात। कोसमेन आणि उसगांवांतल्या संजय पाटीलान हे मशीन हाडलां। लोकांचे सुपाऱ्यो सोलून दिवपाचें तो काम करता। पळयात पुराय बातमी। पयलीं लोक हातकाटयेन आणि कामेरी घालून सुपारी सोलून घेताले। ताका खर्चूय चड येतालो। मात जसो काळ बदलत गेलो तशी मशिनां आयली। ह्या मशिनांक लागून लोकांचो मातसो भार कमी जालो। उसगांव वाठारांतल्या कोसमे नाणूस गांवांतल्या संजय पाटील ह्या शेतकाऱ्यान सुपारी सोलपाचें मशीन हाडलां। पयलीं तो लोकांचे सुपारी फुकट सोलून दितालो। उपरांत ताणें सुपारी सोलपाक पयशे घेवपाक सुरवात केली। आता ताचे कडेन जायते लोक सुपारी सोलपा खातीर हाडून दितात। ह्या कामा खातीर तांणी 2 कामेरी दवरल्या। तुम्ही हे जे मशीन सोलपाचें केन्नाच्यान कशी वेवसायान तुमी हितून येयल्या? हे मशीन आमी घेतल्यात आमकां जाली जवळ जवळ 8-9 वर्सां जाली। हे आमी आमची सुपारी सोलपाकूच लागून घेतलेले। मागीर हे लोक थोडे थोडे येवन पळोवंक लागले। पयल्यार ते बरी चलता, कट पडना, कुडको जायना, कांय ना। हे आमी मशीन हाडलेले उडपीचेर योजना म्हणून ही कंपनी। हे बरें चलता म्हणून लोकांनी पळयतकच आमची सुपारी पयली। आमची सुपारी सोलतकच बरी कट पडना, कुडको जायना, कांय ना, बरी चलता। दिसाक आमची जवळ जवळ 1200 किलो आमी ह्या मशिनान सोलता। सुपारी। ओके, तुमची कुळागर आसा न्ही? आमचे ओन आसा कुळागर। आमकां जवळ जवळ 8-9 टन सुपारी जाता। तेकाच लागून तुम्ही मशीन मशीन घेतलेलें। घेतलेली। मागीर लोक पळोवपाक आपल्याकूच सोलून दिवं म्हणून। हय, लोक एक 8 पिशव्यो 10 पिशव्यो घेवन लागले। आपले सोलून तेजे एक अर्दवरान आमी सोलून रोखडे दिताले। तांकां बी ते अजाप जाले, हे इतले बरें येता म्हणून। मागीर इल्ले इल्ले करून सगळेच खंयचे साखळेचे, खंयचे पर्याचे, परते मागीर वाळपयचे, परते मागीर काणकोण, साकोड्डा, वाल्या, कुळ्या, शिगांव हे सगळे लोक येवंक लागले। आनी आतां आमकां जवळ जवळ आमी तेंची येयली की ऑन द स्पॉट तेंची सोलून दिता। पयसुल्यान येता म्हणून? पयसुल्यान येता आनी तेजी सकाळी येयली सुद्दां आमी एक साल म्हणलें करून दिता। 800-900 किलो जाता तेंची आमी ऑन द स्पॉट करून दिता। तशें आमी तशें मागीर कामगार दवरले। थोडे पळय दिसाळे थोडे 5-6 पिशव्यो कोण हाडटाले ते पळय मागीर अजाप जाले। आनी तुमी जे हे मशिनाक कामगार कितले लागता? कामगार हेका आमी 3 जाण, एक मशीन चलोवपाक, एक तातोड वेचपाक, एक सुपारी वेचपाक। हे सोल्ल्यो बी मागीर आमी तशें विकता। मागीर 3 मनशां एडजस्ट करूं शकता। आनी तुमी विचूनय बी दिता जाय जाल्यार? हय हय हय। कशे किलो आसा तुमी हांगा? आमी हे पयलीं लोकांक फुकट सोलून दिताले। अशें म्हणजे 8 पिशव्यो 9 पिशव्यो हाडले 100 किलो जाल्यार फुकट दिताले। मागीर आतां आमी जे गेले आतां आमकां बी कामगार दवरचे पडटा न्ही म्हणून आमी एक पयलीं 11 रुपया रेट लायलो। मागीर जवळ जवळ खूब रेट जाला म्हणटकूच आतां आमी 15 रुपया फिक्स रेट असो दवरला। आमी कोसमे नानूस म्हणटे गांवांत आसा, ज्या उसगांव क्षेत्रांत येता। हांगा संजय पाटील जो आसा तो हांगा गेली कितलींशींच वर्सां हांगा कुळागर करता आनी सुपाऱ्याची तेणी मोठ्या प्रमाणांत पीक घेतलेलें आसा। स्वताची सुपारी सोलपा खातीर तेणी हांगा आपल्या मशीन हांगा हाडलेलें। पूण सुपारी सोलता ते पळोवन लोकांनी पळयलें आनी थोडे थोडे लोक हांगा येवन आपले 50 किलो 100 किलो अशें हांगा जावं 1 क्विंटल अशें सुपारी हांगा सोलून व्हरपाक लागले। पूण हळू हळू लोक हे सगळे फुकट व्हरता ते पळोवन तेणी ठरयलें की आतां जो आमी हितून ह्या सुपारी सोलपाच्या वेवसायान उतरया। आनी तेणी करून सपन गोंयाची तेणी हांगा सुपाऱ्यो ज्यो कोण हाडटा तांकां सोलून दिवपाचें तेणी चालू केलें। मंतप टीव्ही खातीर